शेतांची कामां सुरू जाल्या. पावसूय मातसो पयलीं लागलो आनी मागीर उसरास येयलो. पहिलो पावस लागलो आणि सगळ्यांचे शेतकऱ्यांची सगळ्यांची हे करून थेयली वाट लायली. अडचणो थोड्यांची काडूंक नासलो झाडां ती काडपाकूय मेळोंक ना. ती आतां ओली जाली सगळी. ती वयर काडून लोकांनी उडयली. नांगरणी करपाकूय लेट जाली आणि सुकी नांगरणी आमी पयलीं करताले ते कारणान हरयाळी बी आसता शेताची ती मरताली. बिमलो म्हणटा आनी घेता. आतां कितें जालें ते पावसान आतां आमकां मातशे त्रास जाले. पावस पडल्या उपरांत नडणी कुसाना ती नडणी वाडली, खूब वाडली आणि आतां मदीं पावस गेलो आनी पावसान शपूत हें केल्लें आसा आनी त्या कारणान ही सगळी लेट जायत गेल्लें आसा. आतां लेट जाली जाल्यार मागीर फुडें परत प्रॉब्लेम जाता न्हू. हय, पिकोवक तर त्रास जाता. तरी आसतना काय अजून हें ना. वर्साक एक लास्ट इयर ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेरेन पावस पडलो. ती पिकल्या उपरांतूय त्रास जाल्ले. म्हणल्यार थोडे लोक म्हणटा लेटूय जाल्ले बरे तशें आहा. म्हणल्यार आतां हेची आतां प्रकृती हेची कशी आहा ती कांयच कळना. आतां फुडें पावस लागलो बरो जाल्यार बरें जातलें पीक. टिचरांचें कितें बी सारें बीन कितें तेंची एग्रीकल्चर हेका सद्या बी तशें कांय ना दिना. सबसिडायज बियाणे आसा न्हू सद्या. सबसिडायज बी मेळटा हितून म्हापशे यार्डांसून लोकांनी हाडलेलें आसा. सारे बी तशें कांय हातान ना दिना तशें. पूण आतां सद्या आतां शेत करपाक बी न्हू आतां डेली न्हू आनी म्हारगाय वाडत आहा. सारें वाडल्या बी मागीर कामेऱ्याय मेळना. ह्या हितून कशें कितें एडजस्ट करता? हय, तो सद्या खूब हें जाल्लो जटील प्रस्न जाल्लो आसा. कामेरी सद्या कोण काम करना. स्वताच्या घराचंय काम करपी कोण ना, काय ना. ते कामेरी सद्या कोण मेळना. पयशे दिवन सुद्दां कामेरी मेळना. आपलें काम आपुणूच करपाची अशी परिस्थिती जाल्ली आहा सद्या. मातशें सुरू जाला न्हू. पावस पडलो मातशें काम बरें जालें. नाल्यार सुकेंच उरताली आनी बी मेळना जाल्यार ते वयल्या वयर उरता न्हू. आयज मातशें बरें आहा. आतां कितले हे नागरीन जाले जाल्यार एक दोन चारेक घातले ना. अजून उपपाक स्टार्ट करूंक ना. ना ओपला थोड्यांनी फोनाक मारतात थोडे हें करतात. न्हू हें आतां पावस आतां लेट म्हणजे पयली सुरवात मे म्हयन्यान पयलीं देवलो आनी मागीर 15 दीस नासलो. आतां पावस मागीर सुकें पडलें सगळें. ट्रॅक्टर वाडना सुकें पडलें. ताका टायराची माती सुटोंक जाय न्हू. त्या खातीर ताका उदीक जाय नाल्यार तुका वाडना तो. पूण उशीर बीन जालो म्हण तशें कितें हें बीन कांय ना तशें कांय ना. लोक करतात सगळें न्हू आनी करूंकूय जाय ते. हय. आतां ही साळगांवान सगळीं हें जाल्या. हय आनी ट्रॅक्टर खूब आहा. खूब ट्रॅक्टर आहा. हो तुमचो हेचो न्हू कोम्याचो. ना फोम्याचो न्हू हो. आतां निकतो आयज पावस पयलीं मे म्हयन्यांत बेगीनच पावस पडलो. मागीर त्या उपरांत 15 दीस सुके जाले. आतां परतून पावस सुरू जाला आनी सद्याचे शेतांची हें कशें कितें? शेताचे फर्स्ट प्लाविंग आसा पळय म्हणजे ती फर्स्ट स्टेज इनिशियल प्लाविंग आसा पळय ते ऑलमोस्ट 80 to 90% सोंपलां. सेकंड प्लाविंग आसा पळय ते थोड्या पार्टान अरावंड म्हणजे 30% सुमार जालां कंप्लीट. आनी थोडो पार्ट आसा पळय जातून मे बी 1 to 2% म्हटल्यार करता. थोड्यांनी ब्रॉडकास्टिंग करून आपले म्हणजे पारंपारीक आमची ओपणी आहा म्हणटा पळय ते ओपणी करून थोड्यांनी आपले भात ओपला. आनी कारण ताका उदक भरता मागीर तेचो कितें जाता तरवो तो लावपाक प्रॉब्लेम जाता किंवा भात ओपले जाल्यार ताका रुजोवन येवपाक प्रॉब्लेम जाता. सो तांच्या थोड्या लोकांनी हार्डली 1 to 2% लोकांनी ओपणी केली. सद्या तांकां तो ट्रॅक्टर बीन जावं पळय बियाणे बीन जाय ते तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कितें ट्रॅक्टर फॅसिलिटी आहा पळय जे नांगरणी करपाक ट्रॅक्टर लागता तो आमच्या ऑफिसानूय ट्रॅक्टर अवेलेबल आसा. 5 ट्रॅक्टर आसा अवेलेबल आनी ड्रायव्हर सगळी मशिनरी आसा. एट द सेम टायम आमच्या बार्देस तालुक्यांत सादारणशे 25 सर्वीस प्रोवायडर आसा जे रजिस्टर्ड आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन केल्ले आसा. आनी ते सुद्दां आमचे सबसिडीन काम करतात. जशें आमी 50% सबसिडीन काम घेता आमच्या ऑफिसान पेमेंट तशेंच ते सर्वीस प्रोवायडर आमचे कडेन रजिस्टर आसा आनी ते सुद्दां शेतकारांचें काम 50% सबसिडीन करता.
शक्यतो म्हणजे नॉर्मली ज्या गावांत ट्रॅक्टर आसा अवेलेबल सर्वीस प्रोवायडर ते लोक त्याच सर्वीस प्रोवायडर काम करून घेता आनी जेका कोणाक शक्य ना जो टायम मेळना जाल्यार ते आमच्या ऑफिसांनी पेमेंट करता आनी आमी तेंचें काम करता. बी तशें बी कशें आनी बी आमच्या ZDO ऑफिसान तुमी जर कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार तुमकां तेजे डिटेल मेळटले आसले म्हणजे तातून खंयचे खंयचे बी अवेलेबल आसा ते मातशें प्लीज ZDO ऑफिसा कडेन कन्सल्ट केल्यार तुमकां मेळटले डिटेल. ट्रॅक्टर सोडले जाल्यार परत पावर टिलर्स आमचे कडेन अरावंड 100 पावर टिलर्स आहा जे डिपार्टमेंटान सबसिडायज केल्ले आसा. सो तेंच्या मार्फत जर शेतकऱ्यांनी आपलें काम करून घेवपाक जाता ताकाय सबसिडी आसा 50% सबसिडी एलिजिबल आहा तांकां. शेतकऱ्यांनी डॉक्युमेंट त्या सर्वीस प्रोडक्ट दिल्या उपकारता किंवा आमच्या ऑफिसान येवन 50% क्लेम केल्या उपकारता बिल घेवन आयले जाल्यार. सर थोडे न्हू शेतांची पडींग दवरल्या पळय ती हे पावट बीन कोण शेतकार फुडें सरल्या परतून करपाक लागून बी ह्या वेळार कितें न्ही आमी आमच्या ऑफिसा मार्फत तशेंच आमचे सर्वीस प्रोवायडर आहा तांकां तेंचो फुडाकार घेवन तांकां शेतकऱ्यांक थोडे फुडें काडले आमी आनी जे पडींग जमीन आसा तातूंत एक थिवी पार्ट आहा आमचे धानवा म्हणटा पळय त्या एरियेन आनी साल्वादोर म्हणून ह्या एक 2 पार्टान आमकां एक सादारणशे 35,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आमी जी पाड आशिल्ली म्हणजे डेवलप करूंक नाशिल्ली शेत लायन आसले ती आमी नवीन तयार केल्ली आसा. तशेंच त्या भागांत तांकां नवें तंत्रज्ञान आसा जे ट्रान्सप्लांटींग म्हणटा आमी मशिनान भात लावपाचें. सो ते शेतकार ह्या वेळार नांगरणी मशिनानूय करतले आनी ट्रान्सप्लांटींग जे आपले भात लावपाचें आहा पळय ते त्या मशिनानूच करतले. सो ते तेंची सगळी अरेंजमेंट केल्ली आसा तेंच्या बार्देसान सद्या आमचे कडेन मशिनाचें ट्रान्सप्लांटींग करपाक लागून 2 सर्वीस प्रोवायडर अवेलेबल आसा. एक म्हटल्यार मॉडर्न टेक्नॉलॉजी फार्मर्स क्लब ऑफ चिकालीम आमचो चिखले आसा ताचो क्लब आसा पळय ताचो कॉन्टॅक्ट पर्सन आहा तो दिनेश हरमलकर आनी दुसरो आसा तो स्टॅनली ही ताचें नांव आसा गोंयचो शेतकार. ताचें एक्चुअली ऑफीस आसा ते आमच्या तिसवाडीन पडटा पूण ही इज ऑपरेटींग इन आमच्या बार्देसान ऑपरेट करता. सो हे 2 सर्वीस प्रोवायडर आहा जे आमच्या मशिनाचें ट्रान्सप्लांटींग करून दिता शेतकऱ्यांक. ताचे कडेन जर मशिनाचें ट्रान्सप्लांटींग करपा जाल्यार इन एडवान्स ताचे कडेन बुकींग करचें पडटा. शक्यतो इन मंथ ऑफ एप्रील मे ह्या वेळार जर तेंचे कडेन बुकींग करीत जाल्यार तुमकां जे रिक्वायरमेंट भात आहा जे जया ज्योती वॉटेवर आहा ते भात तुका ते मशिनाचें ट्रान्सप्लांटींग करून दिता पण तेजे कडेन एडवान्स बुकींग करचें पडटा. जर दोनूय जे सर्वीस प्रोवायडर आहा पळय ते बरे सर्वीस प्रोवायड करता. तातूंतलो बार्देसच्या लोकांक म्हणजे फाटली एक 7-8 वर्सां जालीं आमचो दिनेश हरमलकर आसा पळय जो मॉडर्न टेक्नॉलॉजी कल्टिवेशनाचो ओनर आसा. सो ही इज डुईंग फॉर लास्ट 6-7 वर्सां लोकांक हे सर्वीस प्रोवायड करता अंडर सबसिडी ओनली आनी इज रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटाचो आमचो सर्वीस प्रोवायडर. दे इज गिवींग गूड सर्वीस. जसो दुसरो स्टॅनली आहा ही इज ऑल्सो गिवींग गूड सर्वीस. तो सुद्दां डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर केला आमच्या. सो शेतकारांनी जर ट्रान्सप्लांटींग आपल्या मशिनार करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी ह्या दोनूय व्यक्तींक कॉन्टॅक्ट केल्यार ते ताका हेल्प करतले पण इन एडवान्स मातशें तांकां कॉन्टॅक्ट करचें पडटा एप्रील मेन सो दॅट ही कॅन हेल्प देम. पावस पडटा आनी पावसान शेतकऱ्यांनी शेतांची मशागत करपाक सुरवात केल्ली आहा. ह्या वर्सा पावस बेगीनूच पडलो मे म्हयन्यान पावस पडलो आनी त्या उपरांत 8-10 दीस पावस पडल्या उपरांत परतून 15 दीस सुमार सुके जाले आनी पावस ना ताका लागून शेतकऱ्यांची शेतांची जी कामां आहा ती फुडें धुकलली. पूण आतां आयच्यान बीन पावस परत सुरू जाला आनी हे हेतून शेतकऱ्यांनी मशागत करपाक म्हणजे नांगरपाक सुरू केल्लें आहा. चडशां कडेन जे ट्रॅक्टरांनी नांगरतात थोड्यांनी पावर टिलर हेतून बी नांगरपाक सुरू केल्या. पयली फेज जावन थोड्यांनी दुसरे फेजीन नांगरपाक सुरू केल्लें आहा. थोड्या कडेन म्हणजे चड न्हू पूण 5% सुमार लोकांनी बीन रोव उपलोलो आसा. ह्या तरवेचे हे जे आहा ती फुडें आनी 15 दिसां उपरांत तरवो बी लायतली आनी दुसरे जे बियाणे आसा हे सारे बियाणे आसा हे बीन आतां दुसरे तांकां एग्रिकल्चराचे हितून जे कितें फॅसिलिटी बीन आसा म्हणजे ट्रॅक्टर जावं आनीक कितें जे तांकां शेतकऱ्यांक ज्यो वस्तू जाय गरजेच्यो आसा त्यो बीन प्रोवायड केल्ले आहा. आमी एग्रिकल्चर ऑफिसरा कडेन वचून मेळ्ळे आनी तेणे बीन आमी हे फावट म्हणजे शेतकरी इतले खूश आहा की चडशीं शेतां जी थोड्यांनी पडींग पसून आसा ती बीन करपाक फुडें सरलेले आसा. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान श्याम फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.